नमस्कारू तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड हाजे GSP समाचाराक तुमकां स्वागत. ह्या वराचे केलो प्रमुख सुद्दी घेवन आमी तुमगेल मुखारी आयिल्ले आसाची. मंगळूरच्या विठोबा देवस्थाना वाटेराच्या श्री विठोबा रुक्माई देवस्थानांतू शोभाकृत नाम संवत्सराच्या कार्तिक मासाच्या शुद्ध चतुर्थी लगून द्वादशीताई म्हळ्यार नोव्हेंबर 17 लगून 24 ताई अखंड भजना सप्ताह जातस. तुम्ही अंतू भाग घेवन देवाले कृपेक पात्र जावका म्हणून आमी निमगून घेताची. विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा. ದೇವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಅಮ್ಮಾಯಿ ದೇವತಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವೇಶ್ವರ ದೀಪತ್ವ ಸಪ್ತಾಹ उत्सवाधिकारी महोत्सवाधिकारी वैशाख विवेकानंद पिंड आम्ही पिंड उत्तरोत्तर अभिवृद्धी पण वेंकटरमण धनी वेंकटेशा चिंतामणी वेंकटेशा फणिशयन देवा श्रीपती वेंकटेशा फणिशयन देवा श्रीपती वेंकटेशा. नमस्ते वेंकटेशाय मंगला प्रवासे श्रीवासाय माधवाय नमो रामकृष्ण गोविंद नारायण रामकृष्ण गोविंद नारायण रामकृष्ण गोविंद काश्मीराच्या श्रीनगरांतू दिल्ली पब्लिक स्कूल म्हूण एक स्कूल आसा. त्या पळयतना कितली चंद आसा म्हळ्यार सुत्तलो आमगेल्या गुड्डो मदेंतू एक चंद स्कूल. 4,500 चड ते विद्यार्थी समुदाय ते शिकवण घेता. तांतूय विशेष चेतन चेडूवय ते एज्युकेशन प्राप्त करताची. हर एक चेडूवांक विशेष जावन कॅर घेवन ते शिक्षण दितात.
तांतूय विशेष जावन स्कील डेव्हलपमेंट तशी म्युजीक आनी खंयचे खंयचे रितीरी चेडूवांक तांतू आसक्ती ना इंट्रस्ट आसकी तांकां विशेष जावन पळोवन तांगेल त्या आसक्तीक तांकां एक नमुने सपोर्ट करता जाल्यार एक शिक्षण हांगा मेळटा. देडशी बसा वेवस्था चेडूवांक येवच्याक वच्च्याक आस संपूर्ण जावन एक सुरक्षता वेवस्थेंतू हांगा चेडूवा शिकता आसाची ताजें एक दृश्य तुमी पळोवेत. बेंगळूरचे काशी मठांतू मठाचे आराध्य देव श्री वेदव्यासाक गंधा तेल्लाचे अभिषेकू तशीच पंचामृत अभिषेकू आनी 1008 पवमान अभिषेकूय चल्ले. स्वाम्याला दिव्य करकमलान देवाक ह्या पुरा धार्मिक विधिविधान जाल्लेले एक दृश्य आतां पळोवन येवया. वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया
प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू शांत दयानिधी वेद विशारदू शांत दयानिधी वेद विशारदू लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अम्बेले जीवन धन्य 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 ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ इलाके ತಂಗಿಲೆ नवे प्रयत्न विस्टाडॉम तुम्ही ऐकून शापुरो तांतू बैसून शापुरो आणि त्या चंदाय पळोवन शापुरो जाल्यार त्यांची रैल ना तसले रैल काश्मीरांतूय धांवता म्हणटाना तुमकां आश्चर्य जाता वय काश्मीराच्या अनंतनाग लगून श्रीनगर ताय असलेच एक विस्टाडॉम ट्रेनांतू आम्ही प्रयाण केलें ताजें एक दृश्य तुमगेल मुखार
आमगेल्या सनातन संस्कृती आचार विचार संप्रदाय कितलीकी शतमानां लागून आमी आयकलें आसाची पळयलें आसाची वाज्जिलें आसाची तशीच हें ऋषी मुनी तांगेले एक तपस्साचे एक जागो म्हणून आमी नमगून आयिल्ले तसले काश्मीरांतू महाचार्य अभिनव गुप्ता हांणी तपस केलेलो एक जाग आसा ताका अभिनव गुहे म्हूण आपयताची त्या गुहे कशें आसा मागीर आमी थंय वचून खंयचे रितीर थंय प्रार्थना करीत म्हणजे एक दृश्य तुम्ही आतां पळयत आमी स्वतः अभिनव गुहे गेलेले एक दृश्य आतां तुमगेले मुखार मंगळूरच्या श्री विठोबा रुक्माई देवस्थानांतू अखंड भजना सप्ताह जाता म्हणजे विचारू आमी तुमकां सांगल्या तशीच त्यांची रोडांतू श्रीनिवास कल्याण मंटपांतू सप्ताह सांत जाता ते कसं मेळटा आनी आमी ते घेवन खंयचे रितीर तांच्या सान मठाच्या व्यापारींक सपोर्ट करीत म्हणजे एक दृश्य आतां तुमगेले मुखार सप्त म्हणटागलारी मंगळ रथोत्सव म्हणटेची हांगा मस्त विजृंभणे जाता आशिल्ले अशी जी जन आशिल्ले अशी शांती आशिल्ली जाल्यार हाजे नंतर काळाचे हाजे अशें कितें जावन म्हूण जेवण आयलें जाल्यार पुनरपी विठोबा देवस्थानाच्या आगरकर मंडळीन असो एक कार्यक्रम जाल्लो फुडली कसं ते विडो देवळ आसा त्या काळाचे सप्त जाताना मागीर सांजपड्यान देखून हांव पळयलें आसा त्या मागाळ्या भितर ते एक लोवर पोर्शनार ताका आमी रामचोर जे भजन म्हणटात आमी येवन पळयता आशिल्ले विठोबा देवस्थान ಅದು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮಿ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ತಾನ ಹಂಗೆ ಜಾವತ್ತೆ ಭಜನೆ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಗಳೆ ಮಾರ್ಗಾರಿ ಶಾಂತಿ ಜಾತ ಆಸಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಸಣ್ಣಪಣ ಮಗ್ಗೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಹೊಡೆತಾಗೆಲ್ಲ ಮಣಿಕೆ ಹಂಗೆ ಶಾಂತ जावची बंद ताजे मागीर विठोबा देवस्थान एक 10-15 वर्स बंद आशिल्लें तेन्ना खंयचेय पंचपर्व हांगाचे प्रमुख या ताका चलय जायना आशिल्लें ताजे मागीर आतां 15-14 वर्स लागून प्रारंभ जातरी ಕೆಲವು ಜನಾंनी हांगा येवन देवस्थान येवन हांगा शांत जाता आशिल्लें तातूंत पुनरपी प्रारंभ करता म्हूण पुरो ಒತ್ತಡ घालें ताजे मागीर इत्या करून जा म्हणजे एक 9 जावन करका म्हणून मार्गार परमिशन मेळना कसं करचें तेन्ना वेंकटरमण देवस्थानाच्या कल्याण मंडपांत तूं करया म्हणून ताचे आमी वेंकटरमण देवस्थानांत तांकां एप्रोच जावन रिक्वेस्ट केलें एक शांत करूंक तुमी परमिशन दिवका म्हणून
त्याची हें सांत अपस प्रारंभ झाला 5 वर्ष केलं. कशें चलता तसं 5 वर्स तुला ना रेस्पॉन्स आनी पळयतना कशें दिसता? सूर्यवर्ष साधारण कोणाक कळ्ळी म्हणल्यार देवस्थानांनी हाका मध्यान ताका 10 मीटर हें आसा अशें कळ्ळी. थोडे आयल तांकां तितली एन्जॉय ताचे मागीर आमी कशें म्हणल्यार आमचो पुरो चढावत आमचे गेल्याने येवचे त्यांनी घरकडे केलेले आयटम हाडचे तर हो तो एक महिया लागी 14 नमुने नॉनचेस आनी मसालाचे पावडर्स आनी एक महिया लागी घरकड केलेले कंकण लोलक तेळ्या घालचे पुरो घरकड केले मागीर आप्पोळू वोडी मागीर आमगेले अज्जे मिरसांग पुरा तशें मागीर एक महिया लागी घरकड केलेले चेडू वाले ड्रेस हँडमेड पुरा तांची एक खुशी तेन्ना कशें म्हळ्यार आतां आमी हांगा तांगेला बाळगेनाच 7 दीस हांगा तांगेले वेर 7 दीस तांकां कापी जेवण देवस्थाना लेखांनी बाडिना आमकां वेंकटरमण देवस्थान बाडगेना तेन्ना आमी कशें जालें आमचे गेल्यांक आमगेल्या समाजाक एक तांगेले घरकड चुकून केलेले आयटमाक त्या प्रोडक्ट सेल जावची तशी तांकां एक आमी एक वेदिकी दिल्या म्हणून. बेंगळूरच्या काशी मठांतू इंडोर गेम्स कॉम्पिटिशन चल्लास तांतू विंजल तांकां आमगेल स्वाम्यान प्रायज दिवन आशिर्वाद केला. देवाले तशी स्वामेले चरणाक वंदन कोरनू आमगेले प्रिय गुरुवर्य चातुर्मासा वेळारी स्पोर्ट्स आनी कल्चरल ॲक्टिविटीज कोरका म्हणले लागनानुसार बेंगळूर श्री काशीमठ व्यवस्थापक समिती आनी बेंगळूर GSB स्पोर्ट्स असोसिएशन मेळून ऑक्टोबर 28 तक चेस आनी केरम टोर्नामेंट तशीच ऑक्टोबर 29 तक विंगड स्पोर्ट्स ॲक्टिविटीज हांग चल्लेलस. आमकां हे दोन्ही कार्यक्रमाक सादारण 200 कुशी चड पार्टिसिपंट्स आयिल्ले तांकां स्वाम्या दिव्य हस्तान सर्टिफिकेट आनी प्रायझसाचें वितरण जावचें आसा. फर्स्ट कॅटेगरी क्रॉलिंग रेस 6 म्हयने तुकून 15 म्हयने भितर चेडवांक. थर्ड प्रायज प्राप्ती नायक. सेकंड प्रायज अविघ्ना कामत. दयदवर नो कोणी क्लॅप मारचेना. फर्स्ट प्रायज वैष्णव कामत. आमगेले दोनीचे एज ग्रुप लेमन एंड स्पून रेस चल्लेलो आसा. थर्ड प्रायज अथर्व शणै. लेमन एंड स्पून सेकंड. तांतू थर्ड प्रायज अक्षरा प्रभू. सेकंड प्रायज प्रकृती शणै जाल्लेलो आसा. थर्ड प्रायज प्रकृती प्रभू. कॉम्पिटिशनाक थर्ड प्रायज समर्थ प्रभू. फर्स्ट प्रायज सुरत प्रभू. फर्स्ट प्रायज बॅलन्सिंग द बुक. प्रायज विहान प्रभू. दिपावळीच्या विशेष दिवसांतू आमगेल्या समाजाच्या चेडूवांक आनी स्वयंसेवकांक पटाकी वांटूचे कार्यक्रम बेंगळूरच्या काशी मठांतू जाल्ले. परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य हस्तान या पटाकी वांटूच कार्यक्रम जाल्लो आसा. तशीच स्वाम्यान सांकेतीक जावन पटाक मारून आमगेल समाजाक आशिर्वाद केला.
तुमगेल्या प्रितीच्या यूथ ऑफ GSP स्टुडिओ हांगा लक्ष्मी पूजा जल्लाल एक संभ्रम तुमकां सांगता. गोपाल कृष्ण भट हांणी देवाक प्रार्थना करून पूज केल्या. मागीर हांगाचे सर्व जन हांतू भाग घेवन आमी खुशी पाविल आसाची. अनुकूल जाव तशी देवान अनुग्रह करून दिवन सकडाले मनांत तशीची विशेष रुपार यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाइड चॅनलाचे मार्गदर्शक तांणी एक अमके रितीर एक चॅनल चोलका मुखार अमके रिती वचूका म्हणल्यार एक व्हड एक प्रोजेक्ट तांगे मनांत आसा. त्याच प्रकार खंयचे रूप तुम्ही इतलो वेळ पळयला आमगेल्या GSP समाचार. हर एक आयतारा सकाळी 8:30 तुमगेल मुखारे आमी त्या वाराचे केले विशेष घेवन येताची. तुमकांय तुमगेल गांवांतू चल्लाल तसल्या GSP समुदायाक खंयचे पावत तसल्या विचारू आस म्हूण जाल्यार ताजे दृश्य ना फोटोस कंटेंटा ओटूची आमगेल्या WhatsApp नंबराक आनी मेलाक तुमी पेटोवन दिवेत. ते आमी घेवन आमगेल्या मुखारच्या GSP समाचारांतू दाखोवत तसले एक प्रयत्न करताची. आजी मुलक आमी तुमकां एक वेदीक दिलाल तसले खुशी आमकां जाता. तुमी इतली वेळ पळयलीची GSP समाचार. मुखारच्या आयतार सकाळी 8:30 मागीर अपास GSP समाचार घेवन हांव तुमगेल मुखार येता.
तिथताय सगळ्यांकाय देवाला स्वाम्याला आशीर्वाद नित्य निरंतर आसवा म्हणून मागून घेताची नमस्कारू सगळ्यांकाय देव बरें करो.